नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. दाबोळेच्या केशव स्मृती हायस्कुलाचो प्रिन्सिपल शंकर गांवकाराक इस्लामीक वर्कशॉप पडले म्हारग. भुरग्यांक करूंक लायले इस्लामीक विधी, चलयांक हिजाब. प्रिन्सिपल सस्पेंड. गोंय विद्यापीठांत प्रोफेसरांक विद्यार्थ्यांच्यो धमक्यो. विद्यापीठ शिक्षक संघटना मागता कारवाय. सराचेर थुंकपाचो प्रकार. NSUI म्हणटा विद्यार्थी ABVPचे. बाणस्तारी एक्सिडेंटाचे केशींत राजकीय प्रेशर ना. तपास योग्य दिशेन. DGP जसपाल सिंग हेड ऑन. गोंयांत गंभीर गुन्यांवाचो आंकडो 36% देंवला. ड्रग्सांक खंय थळाव्यांचोच तेंको. सगळ्या पंचायतींनी 2 ऑक्टोबराक ग्रामसभा. मंत्री म्हणटा शेतकी पॉलिसीचेर सुचोवण्याक चर्चा. पर्वरे समितीची बसका. विजय म्हणटा लोकसभेक लागून फास्ट ट्रॅक. चवथ तेकली तरी लोकांक समाज कल्याण स्किमीचे पयशे पडना. अंत्योदय तत्वाचेर चलता म्हणपी सरकार गरिबांक विसरले. विजयान काडली खरडपट्टी. घेरावाची तयारी. गांवडोंगरे करम्या सेल्फ एक्सिडेंटांत काणकोणा चावडेवेलो तरणाटो सोंपलो. बरोबरचो जखमी. वलतार स्कूटर गेली रस्त्या भायर. पोन्ने गोंयांत शिमिटाच्या टाकयेंत 5 वर्सांचो भुरगो बुडलो. सिंगल ड्वेलिंग स्ट्रक्चरांक लायसन दिवंक पोन्ने परवाने रिन्यू करूंक मंजुरी दिवंक मडगांव पालिकेक हायकोर्टाची नेकळी. मात बहुमजली बांदकामाक परवाने दिवंक शकना. कुट्टी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटांत अर्जंट रिपेर. 13-14 सप्टेंबराक 7 मतदारसंघांनी उदका पुरवणेचेर परिणाम. फोंडे, मडकय, प्रियोळ, शिरोडा, कुंभारजुवा, सांतांद्रे, उसगांव गांजांक पब्लीक नोटीस. दाबोळेच्या केशव स्मृती हायस्कुलाच्या प्रिन्सिपलाक स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशनाचे वर्कशॉप म्हारग पडले. भुरग्यांक मशिदींत व्हरून इस्लामीक विधी करूंक लायले. चलयांक हिजाब घालूंक लायले. पालकांचो दावो. वर्कशॉप दवरपी संघटना PFI ची हस्तक म्हूण बोवाळ. विश्व हिंदू परिशद म्हणटा हो स्कूल जिहाद. प्रिन्सिपल शंकर गांवकार सस्पेंड. मॅनेजमेंट चूक मागता. पूण ज्या मस्जिदीन घेवन गेला खंयच्या लेटराच्या डायरेक्शनान तर स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया हे ऑर्गनायझेशन एफिलिएटेड टू PFI जेका सरकारान आनी केंद्र सरकारान बॅन हाडिल्ले आसा. हे जे ऑर्गनायझेशन जे टेररिस्ट एक्टिविटीजाक सपोर्ट करता अशा एक्टिविटीजाक सपोर्ट करणारे हे स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशनान स्टुडंटांक म्हणून कितें पाठ पडोवं शकता हे तुमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. कॉन्स्पिरसी दिली एक तरेचे सॉफ्ट जिहाद तेंच्या दिश्टी हाडटाले स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान इन्वायट करून तांकां इस्लामाकडे आकर्शीत करपाक तेंचे षडयंत्र आमी सरळ म्हणटा आनी आमी हेचो खंडन करता. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एजेंडा दे आर सेटिंग इन देयर मायंड भुरग्यांच्या वतून. हे गोश्ट जावंक जायना आनी खंय घडची न्ही गोंयभर म्हणून आज आमी खबर येता. चेडवां जेन्ना 4 जाणां भितून पावली तांकां हिजाब घालपा लायले. त्या चेडवांनी खंय हिजाब घालपाक मनाई केल्ली. आमी घालना म्हणून सांगलें पण तांणी सांगलें तुमकां हांगा रावच्या हिजाब घालचें पडटलें. हिजाब घातल्यात. तितून तेंचे 8 जाण मौलाना आसलेले. तेंच्यांनी PPT प्रेझेंटेशन दिलें थंयसर. PPT प्रेझेंटेशन तेणी इस्लामा बद्दल सांगपाक लागले. अल्लाह अकबराचें मिनींग कितें, मक्का कितें, मदिना कितें, आमी नमाज कितें पडटा. तितून तेंच्यांनी एक असो स्टेटमेंट केलो की तुमी जे पुसता पळय न्ही ते फातराच्या देवांक आनी आमी पुसता पळय दिसना पूण आमचो फातर वाचपणाचेर आहा. तशेंच ताजेर पुलीस डिपार्टमेंटान इन्क्वायरी जावची आनी ताका पुलीस डिपार्टमेंटान आपल्या ताब्यात घेवचें. कारण हे टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन आसा आनी टेररिस्ट ऑर्गनायझेशनान भुरग्यांक तो घेवन वचप आनी त्या मस्जिदीन काही भुरग्यांनी ज्या एका मौलाना ज्या पद्दतीन भुरग्यांचे पाठ शिकोवपाचे धर्माचो भेदभाव करपाचो जो प्रयत्न केला, धार्मीक भावना दुखयल्ले आहा त्या आदाराचेर आनी एंटी नॅशनल एक्टिविटीच्या माध्यमातून त्या व्यक्तीकूय आनी प्रिन्सिपलाक दोगांकूय अटक करपाची गरज आसा. हांवें सगळ्यात पयलीं एपोलॉजी मागल्या सगळ्यां कडेन. एक मिस्टेक जाली आमची, इट टोटली मिस्टेक आनी हे सगळे लक्षांत घेवन हांवें आमच्या प्रिन्सिपलाक सस्पेन्शन ऑर्डर दिली आसा.
गोंय विद्यापीठांत प्रोफेसराक धमकी दिवपी विद्यार्थ्याचेर कारवाय करी मेरेन स्टुडंट युनियनाचे वेंचणुकेंत सहकार्य करचे ना विद्यापीठाच्या शिक्षकांचें आंदोलन. शेनवारा वेंचणुकेचे अर्ज छाननी वेळार खंय एका सराचेर थुकपाचोय प्रकार घडलो. NSUI म्हणटा दादागिरी करपी स्टुडंट ABVPचे. action and solution is found on that, and we are satisfied as a group. We should not go ahead with cooperating with this election because life of a teacher, life of our staff, non-teaching staff is at stake, and we don't want to risk for such type of nonsensical behavior. And we are not against university, we are not against anybody, but we are against this tendency of such type of behavior. That thing has happened on Saturday. Immediately there should have been an action. There were police here. Lot of these incidents have happened in front of the police. ताचे नाव आमी घातलं न्ही शिशीर परब. He is a student अशें आमी आयकलां. I hadn't seen something like this चुकलो तो ताजे म्हणजे in front of me. So that was one thing which was not good, not expected of any student. Another things are there. Another time he came and threatened me in my room while my officers were with me. एकदम things like गाडी that. हाडिल्ले And then he blocked me here from entering my car when I was called by the vice chancellor. NSUI म्हणटा ABVP विद्यापीठात दादागिरी करतात. एक ABVPचो कार्यकर्ता हांगा येता आनी धमकयता. कोणाक धमकयता? DSWचे डायरेक्टराक धमकयता, भुरग्यांक धमकयता, दांडो घेवन भोंवता. सो ही जी आयडियोलॉजी आहा धमकोवपाची, ही जी आयडियोलॉजी आहा हेट्रेडाची, दीस इज इन द DNA ऑफ ABVP, दीस इज इन द DNA ऑफ RSS. बाणस्तारी एक्सिडेंटाचे केशींत राजकीय प्रेशर ना, कोणाचेच कॉल येवंक ना. आयले ते निष्पक्ष तपास करचो म्हूण केशीचो तपास खंय योग्य दिशेन चल्ला. DGP जसपाल सिंग हेड ऑन. गोंयांत गंभीर गुन्यांवाचो आंकडो खंय पोरुपदर 36% देंवला. थळाव्याच्या तेक्या शिवाय ड्रग्सांचे वेव्हार जावंकूच शकना. हो सिक्रेट ट्रेड. तातूंत विदेशी, भायले आनी गोंयकार खंय सगळेच घुसपल्यात. heinous crimes that are happening off late. Are you worried? Because many citizens are raising questions as whether we have changed as a society, we have changed as a state. You have served this state in different capacities over different decades. Do you think we are changing? Do you think the number of heinous crimes is going up? And what are the reasons behind it? There has been no substantial increase in the heinous crime because recently 6 murders happened. So people got an impression as if there has been an increase in the heinous crime. So overall the heinous crime is down by 36% overall if we compare to the last year. But what is your experience? Whether more Goans are getting involved in serious crimes? It might be narcotics trade, it might be thefts and robberies. Do you think the number of Goans getting involved in such kind of crimes is increasing, or the balance is still tilted towards the migrants? So far as drug trade is concerned, because without the support of local help, drug trade cannot be carried out. So therefore you have to have certain kind of local support Backbone network. to execute the drug trade. Sometimes you have to find customers because this is a very secret kind of trade. Why? Because the punishment is very stringent, NDPS Act is very stringent. So therefore you have to have some kind of local logistical support. So therefore in a drug trade, that is why we say that our data supports that locals are also involved, outsiders are also involved, and foreigners are also Foreigners are also. Yes. So let's come to the most infamous case of the Banastari accident. The conduct of the police come into question during the investigation. You yourself have issued some very stringent, strict orders of internal departmental probe. Are you happy with the way the investigation went in the initial stage, and do you think it is on the right track now? Law is nothing but a general conduct which we have to apply to various kinds of situations. So there is a kind of perception in the But are mind. you disappointed with the way initial probe was carried out? No, initial probe was going on in the right track. A lot of political furor about this case.
and the allegation on the department is it has moved into a political direction due to political pressure. How do you respond to that? No, it is absolutely false, and there is not even an iota of truth in this. I, for one, I never received any call. If at all I received, it was only to ensure that fair and professional investigation is carried out. गोंयच्या सगळ्या पंचायतींनी 2 ऑक्टोबराक ग्रामसभेत शेतकी धोरणाचेर चर्चा. धोरणा विशीं सुचोवण्यो घेतले म्हूण शेतकी मंत्री रवी सांगता. पर्वरे शेतकी पॉलिसीचेर समितीची बसका जाली. विधानसभा अधिवेशनात विजयान पॉलिसीचो इशू काडिल्लो, ताका बसकेक आपयलो. विजय म्हणटा लोकसभा वेंचणुकेक लागून खंय सगळें फास्ट ट्रॅकार. लोकांक मेळपाचें जावं सरपंचाक मेळपाचें हें सगळें वेगवेगळे तरेचे आमी हांगसर हें केल्लें आसा. आनीक त्या प्रमाणे आमी आतां एक सब कमिटी केल्ली आसा. आगळचे टेनन्सी एक्ट जे आसात तेजें इम्प्लिमेंटेशन बेगीन जावचें, ताका लागून आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाकय आपोवपाचें केल्लें आसा. आनीक त्या वेळार तें ठरतलें त्या शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन ही पॉलिसी करपाची केल्ली आसा. लोकसभा इलेक्शन खातीर तुमी बेगीन ना 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 तशें ना. हे आगळे तशें उरतलें. तर आमी सगळीं तर इलेक्शनां, पंचायती इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन, पार्लमेंट हे ते पळोवपाक गेल्यार ही पॉलिसी जावपाक ना. शेतकऱ्याक अजून टायटल मेळूना. आज खूब चड करून म्हज्या मतदारसंघात अश्यो केसी आहा की टॅनंट कसेल त्याची जमीन 18K लागल्या, पूण टॅनंट जो रोयता ताजें नांव थंय नाच, नांव दुसऱ्याचेंच आहा. कशें तरी करून लोकसभा इलेक्शना पयलीं आमी पॉलिसी करतले. आमी म्हणलें इलेक्शन आनी पॉलिसी लिंक करनाका. डोंट लिंक इट टू पॉलिटिक्स. अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलता जाल्यार सरकाराची तशी एक्शन जाय. चवथ तेकली तरी लोकांक समाज कल्याण स्किमीचे पयशे मेळना. सरकाराचे मंत्री खंय महाकाल आनी बाकीच्या भोंवड्यांनी सुटल्यात. लोकांक विसरले म्हूण विजयान फोग काडलो. DSS स्किमीच्या पयशां खातीर गोवा फॉरवर्ड समाज कल्याण खात्याक घेराव घालपाच्या तयारेंत. गोंयच्या सरकाराक चवथ आसा काय ना ती खबर आहा काय म्हाका प्रश्न पडला. गोंयच्या सरकाराचे मंत्री ह्या दिसांनी महाकाल, उज्जैन हांगा थंय भोंवतात. आनीक पार्लमेंटाचें सेशन लायलां चवथीच्या टायमार. हें एक सर्वसामान्य हिंदू म्हणून आमकां एक कितें नविदाद. हे बोवाळान गोंयची BJP विसरली की बारीक गरीब लोक जांकां आमी प्रॉमीस कितें केलां ते चवथी बेगीन मेळटलें ते लोक आसात आनी तांकां पार्लमेंट ना, तांकां चवथ आहा. हांव सरकारा कडेन मागतां की तुमकां पार्लमेंट आसत, तुमकां 1 नेशन 1 इलेक्शन आसत, तुमकां इंडियाचें भारत करपाक आसत, तुमकां युनिफॉर्म सिवील कोड करपाचो आसत, तुमकां खूब तुमचो एजेंडा आसत. पूण सर्वसामान्य मनशाक ताजें जिवीत आसा. आनी सर्वसामान्य मनशाचें जर तुमी चिंततात, तूं जर म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचो तूं सरकार म्हण, जाल्यार अंत्योदय तत्वान मानून दाखय की हे बारीक मनशांक जे कितें बेनिफिट्स येवपाचे आशिल्ले वा तांकां जी प्रॉमीस केल्ली ती तांकां मेळूंक जाय. काणकोणा गांवडोंगरे करव्यां राती 2 सेल्फ एक्सिडेंट. काणकोणा चावडेवेलो न्यू वाडो भाटपाड्यावेलो पुंडलीक काकडे हो 19 वर्सांचो भुरगो आगताक गेलो. राती तो इश्टांक पावूंक म्हूण गांवडोंगरे गेल्लो. राती वलतार स्कूटर रस्त्या भायर गेली आनी सेल्फ अपघातांत क्रिटिकल जखमी जाल्लो. बरोबरच्याकय मातसो मार लागला. ही चालू उरतली. एक तरणाटो आयज रातचो एक तेमकां खबर नासतली हे टर्न इतले शार्प आसा म्हण. ही डायरेक्ट हांगा दोडे व्हरून मारली. झाडां बी आपटून कितें एक्सपायर्ड जालो आसतलो. एकट्या मरण हांगाच आयिल्लें आसा आनी 2 इंजर्ड जाल्ले आसा. अशी जावची न्ही. हे टर्न हे पयलीं काडपाक जाय. करवें गांवडोंगरी काणकोण हांगा एक भयानक एक्सिडेंट जालो ह्या शार्प टर्नाचेर. चावडेवयल्यान 2 जाण भुरगे आपल्या एक फ्रेंडाक पावोवपाक गेल्ले. 2 मोटरसायकलीन गेल्ले ते. तेंचो फ्रेंड गांवडोंगरी रावता. ताका पावोवन हे मोटरसायकलीन येताले तेन्ना हे शार्प टर्नाचेर तेंची गाडी आउट ऑफ कंट्रोल केली आनी गाडी हांगा आपटली. आनीक पुंडलीक काकडे ताका 19 वर्साच्या भुरग्याक जाग्यारच मरण आयलें. दुसरी भुरगो तेजे बरोबर दुसरो भुरगो आशिल्लो ताका मायनर इंजरीज जाले आनी काणकोण हॉस्पिटलांत ताका शिफ्ट केलो. ह्या जाग्याचेर अरुंद रोड आसा आमी पळयता.
अरुंद रोड आसा आनी ह्या पयलीं खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा. लोकांची थळावी लोकांची मागणी आसा की हें कट करचें आनी हांगाच्यान त्या कारणान विजिबिलिटी मेळटली. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. सरपंच कामां करिना, वर्क ऑर्डरीचेर सय मारिना असल्यांनी लोकांची कामां कशीं जातलीं, गांव स्वयंपूर्ण कसो जातलो काय म्हूण तुवें पंचायतीचे विरोधी पॅनलांतल्या पंचांची BDO कागाळ. सरपंच सुलक्षा नायक म्हणटा सगळ्यांची कामां करता, सत्ताधारी विरोधी असलो भेदभाव खंय ना. आमी 3 मेंबर ऑपोजिशनान आसा आनी आमची स्वताचीच कामां जायना. आमच्या फायलींचेर सायनी मारिना सरपंच. आमकां कसलो भेदभाव करता. आमकां फंड पंचायत फंड सुद्दां डिस्ट्रिब्यूट करतना आमचे कडेन पार्शलिटी करता. आमकां डिस्ट्रिब्यूट करिना. बट इतकी आसतना आतां पंचायत स्वयंपूर्ण कशी जातली? जर आमी मेंबर जर स्वयंपूर्ण ना जाल्यार आमी लोकांक कशें स्वयंपूर्ण करतले? आज एक्चुअली आमी PDOन कंप्लेंट दिल्ली आहा सरपंचाची, बिकॉज तिणेन म्हाजी बोर्डाची फायल आहा ती तेणी सायन करूंक ना वर्क ऑर्डर. हांवें एक्चुअली तिची फायल मंडे हाडून दिल्ली, लास्ट मंडे, बट तिणे ती सायन करूंक ना. आमी आमच्या घराक टायल्स घालना, ही लोकांची पेवर्साची फायल आहली. हेच्या फुडें आनी फायली आहात. क्रिमेटमाची फायल येतली, गटराची फायल येतली, जी मेन आहा तो तुटलो मोडला गटर. म्हाका सांग फुडें आनी ब्युटिफिकेशन येतलें. जर फायली सायनूच मारूंक ना जाल्यार म्हाका आमच्या वॉर्डाची प्रगती कशी जातली? तेणी म्हाज्या वॉर्डाचेर अशें एक काम केलां की जेतून म्हाका विश्वासान सुद्दां घेवंक ना. आनी ज्या ज्या जाग्याचेर काम जातलें थंयसलो कॉन्ट्रॅक्टर येवन म्हाका सांगता की थंयसर आमी फातर भितर सामान बिमान उडयलां, फाल्यांच्यान काम करता. हांवें म्हटलें खंयचें काम? तर म्हणपाक लागलो अशें 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 तें आपणाक. म्हटलें तुका कोणी सांगलां? तूं बंद दवर म्हटलें. ना आपणाक सरपंचान सांगलां म्हणपाक लागलें. सरपंच म्हणटात ती भेदभाव करिना, सगळ्या वॉर्डांनी काम करता. हय म्हणल्यार तांकां आतां जी ते म्हणटा न्हू की हांवें बाबा कामां करूंक ना जावं सायन मारूंक ना, तांकां मातशें प्रूफ करचां की बाबा हांवें कितें करूंक ना. कित्याक आयज पर्यंत हांवें सगळीं कामां 7 मेंबरांची केल्या. आनी तूं आतां उदय आनी स्विटी म्हणटाय न्हू, तांकां पंचायतीच्या आनी सगळ्या कामांक प्रॉब्लम आसा. प्रुडंटा खातीर मकबूल मार्गिमणी. सिंगल ड्वेलिंग वा पोन्ने लायसनाच्या रिन्युवलाक मंजुरी दिवंक मडगांव पालिकेक मेकळीक. PILाचेर हायकोर्टाचो निकाल. मात बहुमजली बांदकामाक लायसन दिवंक मेळचें ना म्हणून आदली तोंडी ओवर द कायम कोर्टान स्पश्ट केलें. मजगतीं SGPDA मार्केटांतले घाण उदक उक्ते सुवातेर शेतांत सोडपाचो प्रकार. SGPDA वांगडी सचिवाची कोर्टांत हजेरी. The High Court has now permitted the municipality to give construction licenses to single dwelling units. That means an individual house. It is being constructed by an individual. That permission the court has permitted to be granted by the municipality. Further, insofar as renewals of all the construction licenses are concerned, that has been permitted by the High Court. As far as new permissions or new licenses for new multi-dwelling units or multi-storage building is concerned, so far High Court has not permitted. मजगती SGPDA मार्केटांतले पेड्ड्यार उदक उक्त्या सुवातेर वा लागच्या शेतांत पांथ वाठारांत सोडटा म्हूण हायकोर्टात जनहीत याचिका पावल्या. कोर्टान SGPDA सदस्य सचिवाक फुडले सुनावणेक हजर रावपाची ऑर्डर काडल्या. The High Court has taken note of it. Notice has been issued to the South Goa Planning and Development Authority. So also notice has been issued to the Association of the Wholesale Vendors at SGPDA. The matter is kept now on 13th of October. In the meanwhile, the Pollution Control Board is supposed to give directions to SGPDA as far as this pollution that is being caused at this place of the fishing market at SGPDA. होलसेल फिश वेंडर संघटना चडशे फावट सोंपो दिना म्हूण सुमार 1 कोटी रुपयांची थकबाकी उरल्या म्हूण MMCन रिपोर्ट दिल्या उपरांत हायकोर्टान संघटनेक नोटीस काडल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पोन्ने गोंय शिमिटाच्या टाकयेंत पडून 5 वर्सांचो भुरगो सोंपलो. ओल्ड गोवा पुलिसेन लोकांच्या जिवाक धोको जावंक शकता म्हणून खबर आसतनाय टाकी धापूना म्हणून राजेश पटेल म्हणटा ताच्या आड कल्पेबल होमिसायडाच्या गुन्यांवाचो FIR केला. तपास चल्ला. कुट्टी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाच्या 750 mm पायपलायनीचे अर्जंट रिपेर आशिल्ल्यान ह्या उदकाचेर निंबून आशिल्ल्या 7 मतदारसंघांनी 13 आनी 14 सप्टेंबराक उदका पुरवण सारखी आसची ना. PWDची पब्लीक नोटीस. फोंडे, मडकय, प्रियोळ, शिरोड्या, कुमारजुवा, सांतांद्रे मतदारसंघ, उसगांव गांवच्या पंचायत वाठार लागसारच्या गांवांनी उदका पुरवणीचेर परिणाम. वेर्णा कोमुंदादीच्या सुवातींत अतिक्रमण करून घर बांदलें ताका पोगो लागू जाता काय म्हूण आमदार आलेक्साचो आर्जीक प्रस्न. 40 वर्सां फाटीं तो खंय आमदारय नाशिल्लो. घर मोडला ते फामिलींतलो दादलो घरकार खंय गोंयकार न्ही, आलेक्स सांगता. फामिलीचो तेच सुवातेर घर जाय म्हणून तेम. खासदार सार्दिनाक वचून मेळ्ळी. पावसांत घर मोडलें म्हणून सार्दीन उलयला.
आमकां फकत घर जाय आमकां आनी कांयच नाका घर जाय आमकां तोच जाग जाय आमकां रावलो तोच जाग जाय थिंगाच जाय सगळे आमगे रिकॉर्ड थिंगाची हा आमगे हिंदू हांवें ताका किरूच सांगलें आमचे जाती हांगा डिमॉलिशनाचेर आर्जीन गोंयकार आनी भायले म्हूण राजकारण केल्ले. अलेक्सान ह्या प्रकरणाचेर आर्जीचेर फोग काडलो. And had they to come to me before this demolition, I would have definitely tried to have got the demolition postponed or delayed. There was a big hue and cry by various parties. I was happy because somebody even spoke of the Pogo bill. But the person did not say that the husband of this lady was a non-vote. So I do not know whether RG's Pogo bill was applicable to this particular family. But leave that aside. Humanity grounds. I believe it was wrong on the part of the Komda to have demolished the structure at this time of the year. 40 वर्स फाटी तिनी जोर तो गौर बांधिला पयले पावटी आमदार जाला in 1994. म्हणटकूच 40 वर्स फाटी हांव म्हणूंक शकना आसलो गौर बांद म्हणून तूं. खासदार सार्दिनाची सरकाराचेर टिका. जे भायली लोकांक मायग्रंटांनी येवन बांदलें तें म्हणूं जायना तुमच्यान आनी आमचे गोंयकार भाव भयण्यो दुर्बळ आहाय 40 वर्स ती थिंग रावताय हांव म्हणना ताका मेथड आहा मोडपाक कोरपाक पूण नॉट ओवरनायट देखून हांव सरकाराक उलो मारता केलां तें तुमी काडीच ना म्हूण दाखयलां एक पॉयंट एकदम आयकलो तें दूख भोगलें आनी हांव तुमकां सांगता कितें म्हज्यान करून जाता तें करतो. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी भीमा पाटील. गोवा प्रो लिगांत चर्चिल ब्रदर्स आड स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा हाय प्रोफायल मॅच 1-1 ड्रॉ उरली. धुळेर ग्राउंडार जाल्ले मॅचीत दोगांयनी आक्रमक खेळ केलो. निमाणे मॅच ड्रॉ. चर्चिल ब्रदर्स 5 पॉयंटां सयत चवथे जाल्यार स्पोर्टिंग 4 पॉयंटां सयत 5व्या सुवातेर पावले. फाल्यां गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लब आड पणजी फुटबॉलर्स मॅच. आज जाल्ले गोवा प्रो लिगीन चर्चिल ब्रदर्स वर्सेस स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा यांचे मदीं आशिल्ली आयची गेम आशिल्ली ती रावंड 3ची तिसरी गेम आशिल्ली आनी आयची गेम ही ड्रॉ जाल्ली आसा. सो दोनूय टिमीक एक पॉयंट गावल्लो आसा. अशें करून फाल्यां जी गेम जातली ती जातली धुळे स्टेडियमाची फाल्यां जी गेम जातली ती जातली धुळे स्टेडियमाची 4 वरांचेर. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.